हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. बेसिकली आज म्हाका दोग जाण म्हजे फ्रेंड मेळ्ळे. तितून एकलो तियात्रिस्ट आनी दुसरो आहलो तो कितें आपूण हेळ घालपाक हवी कॉलेजमाक पयले. आनी तेगे तो डिफिकल्टी उलयताले आमी. देर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ते आमगेले एटलिस्ट स्पेशली जे हेड ते चलयता रस्त्याचेर दॅट इज द स्ट्रीट प्ले म्हणल्यार जाता. तो म्हाका सांगतालो सर आमी इतुली मेहनत कोताय आनी ह्या गव्हर्मेंटा वचोन म्हणटा आमी कितें सावंड पोल्युशना परमिशन काडूं जाय. परमिशन काडूं जाय तें काडूं जाय. वयल्या मनशांक 3,000 दिवपा जाय. हांव वॉज सरप्रायज. आमच्यो कल्चरल एक्टिविटीज ट्रेडिशनल एक्टिविटीज आमगेल्यो गोंयकाराल्यो ह्यो मरे तुमी चालू दवरपाक वो प्रमोद सावंताक गव्हर्मेंटान हें एनकरेज करूं जाय. इनफॅक्ट इट शूड बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट सच थिंग्स. नॉट ओनली हेड इवन तियात्र सावंड पोल्युशन तो इट शूड बी फ्री आनी ती हॉलां सबसिडायज मेळों जाय. नाजाल्यार चोय आतां हे तियात्र चलताय हे थोड्याक कितें जाता एक डायरेक्टराक तियात्र हावसफूल गेल म्हणटरीच दे थिंक दॅट एवरी डायरेक्टर इज मेकिंग मनी. नो, देर आर सम डायरेक्टर्स इन स्पायट ऑफ लॉसीस दे स्टील कंटिन्यू विथ दी तियात्र सो दॅट हे आमगेले तियात्र हेड जिवंत उरपा जाय म्हणून जस्ट टू सी दॅट इट इज रनिंग. केन्ना केन्ना एक डायरेक्टर तियात्राक हांवें पर्सनली चोयला 200 लोक देखून आसना. 200 पीपल आनी 150 रुपयान देखून दवरले जाय तिकेट. 150 रुपयांनी हांव वी डोंट इवन गेट मोर देन 30,000-35,000 रुपीज. 30,000 एवरेज येयनाय. टू टेल मी दीस वॉज स्टॅटिस्टिक्स. आनी ते रवींद्र भवनात तियात्र जालो तेंगे दिसपेस काण तेंगे 4,000 उणे आसतले त्या डायरेक्टराक. हॉलात पयशे भरपा जाय ते 6-7,000 हॉला भर. मागीर ट्रान्सपोर्टा पयशे आय बसीचेर एक्टरां हाडपाचे. एक एक्टराक 1,500 दिले जाय तूं ते एक्टराक जाताय 10-15,000 आनी मागीर ते बँडा पयशे जाताय. आतां सावंड पोल्युशना मोबायल मागताय तुमी. चलो आय कॅन अंडरस्टँड हॉला पयशे कित्याक हॉला तुमी लायट यूज करताय हॉला मेंटेनन्स आसा कितें आहा. म्हाका हेच सांग रे हे हेडपोर्ट चलयताय रस्त्याचेर थिंगाय तुमी सावंड पोल्युशना नांवान 3,000 लुट्टाय मरे तुमी. लुट्टाय डेकॉयटी कोताय मरे तुमी. आनी हो आमगेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर हो आलेसबाब कांट यू थिंक ओवर ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स. डोंट अंडरस्टँड की आमगेल्या बारीक बारीक समाजा लोकांक तुमी कितकोन काबार करूं उठले रे. हे जालें तियात्राचे. इमेजीन हेडा कितें जाता तेचे. एक हेड कडे 12,000-15,000 हेड दाखयताय. ते हेडा भेंडा पयशे आहाय. ते हेडा ट्रान्सपोर्टा पयशे बसीचे. ते हेडा भुरग्यांक एक भुरग्याक 1,000 दिवून दिले जायत 10-15,000 थिंगा काबार मरे. ना म्हणून 3,000 काटाय. ते 3,000 एक नॉमिनल 100 रुपये काडो जाय. आय कॅन अंडरस्टँड. What is the point of taking 3,000 for what? तुमचे पोटा एसोले बुराक पळय रे. बेस्त्या बुराक न्हू ड्रील मिशीन दिवून घेवन मारी तूं ते बुराक हे बुराक मरे ते न्युमॅटीक ड्रिल्स आसनाय रस्त्याचेर रस्ते फोडटाय ते न्युमॅटीक ड्रील मिशीन आसते बुराक इतुले. आय डोंट नो वाय ऑल डू दीस. आनी बरें तुमी ते पोल्युशना सर्टिफिकेट दीन वॉट फेवर आर यू ऑल डुईंग. पोल्युशन सर्टिफिकेट डील न्हू आर यू ऑल बायींग पीस ऑफ द पीपल अराउंड दॅट एरिया. 3,000 तुम घेयले हिंग लोक शांती जाता. देन वाय आर यू टेकिंग दॅट. नंबर 1 पयलो ते तूं पोल्युशन सर्टिफिकेट घेवपा न्हू. इन क्लोज डोर एनवायरमेंट लायक रवींद्र भवन जेन्ना तियात्र भितर चलता ते सावंडा 1 डेसिबल भायर येना सारको. थिंगाय तुमी 3,000 घेताय. क्लियर कट डेकॉयटी मरे. डे लायट रॉबरी. डे लायट थिंगा रातीच्यो 12, 1, 2, 3 सकाळी 4 देखून त्यो कोळशाच्यो गुड्स ट्रेन वयता. थिंगा कोळशा ट्रेन वयताय ते कितले हाय डेसिबलाचे हॉर्न मारताय. थिंगा इतले लोकांचे न्हीद पिड्या जाता. तेको तुमी सावंड पोल्युशन काटाय.
रातभर 15 मिनिटांनी ट्रेन वयता फॉर्मात आहे थिंगा आणि हे आमच्या बारक्या बारक्या मनशां तुम्ही साउंड पोल्युशन उगडताय मरे तुम्ही इवन स्ट्रीट प्लेस नॉनसेन्स तुम्ही पोल्युशन सर्टिफिकेट मागताय ऑन व्हॉट ग्राउंड्स फॉर व्हॉट अँड दॅट 3,000 फिगर कितको येईल रे 3,000 फिगर फ्रॉम वेर यू ब्रिंग दिस ते 3,000 सर्टिफिकेट दिताय तुम्ही इन दॅट आर यू गिविंग एनी फॅसिलिटीज फॉर दिस people who take that certificate, you are giving some security for them. So 3,000 kesa lete. Nonsense. This has to be stopped, man. This loot, man, daylight loot it is. And I request the Theatre Academy of Goa जाऊन गलघाट कोंकणी अकॅडमी हे जायतो पावर होताय कोंकणी भाषे बसत मुगेलो एक हंबल रिक्वेस्ट हा for DKA जाओ TAG जाओ please you all go with your representation and request these authorities to make the sound pollution fees to nominal 50 rupees or 100 rupees. This is totally nonsense. This has to be taken up by local MLAs men of Goa. तियात हो हेळ दाखोवपाक जाय हिंगा काजार जातली सालसेटीन आनी पोल्युशन परमिशन मागो आम तुम सालिगांव धाडटाले त्यात करेक्शन कोण बरें केलें तुमी देव बरें करूं दॅट यू हॅव अलाउड पीपल टू पे इट ऑनलायन एंड थ्रू द बँक्स तेच्या कोण हांव एक विनंती करता प्रमोद सावंता कडेन जावं अलेक्स सिकरा कडेन मातशे हेळांचे बिळांचे पयशे प्लीज मेक इट झिरो आमगेले गरीब डायरेक्टर फकत आमचो गोंयचो आवाज दवरपा ते वावरताय मरे त्यांना कोट्यात पैसे काढाय मरे तुम्ही ऑल द लोकल एमएलएज आणि हे असेंब्ली टेक अप सच इश्यू मेन दीज आर स्मॉल इश्यूज आमकां लोकल एमएलएन एअरपोर्ट बांदलो नाका हिंगा रॉकेट धाडलो नाका वी डोंट वॉन्ट एनी रॉकेट सायन्स बारीक बारीक वस्तू बऱ्यो येतल्यो स्पीक आउट इन द असेंब्ली अबाउट दिस थिंग एंड आय रिक्वेस्ट माय लोकल एमएलए क्रूज सिल्वा ऑल्सो टू टेक अप दिस इश्यू इन द असेंब्ली and share this video such a way that it reaches to Anas Bab, Pramod Sawant and all the people in the collector's office. Please share it and subscribe to my channel, Anthony De Silva, so that this type of information we should get. Please raise your voice for these people. Nanda te हेडूय काबार कोतले आमगेले देव बरें करूं.